लीडरशिप अंडर सालसेट मिशन हे पत्ती सुरू जाला. सालसेट मिशन बीन असले कांय नाव ना. भारतीय जनता पार्टी ही सगळे मतदारसंघात सगळे सारको न्याय दिता. तुम्ही काढात आनी पळयात फाटल्या 5 वर्सांतले आता ह्या नवीन जे सरकार जाले त्या सरकाराचेर पयली उपलब्धी काढून पळयात खंयच्या मतदारसंघात कितलो पैसे कितलो स्पेंड केल्या ते. सो डेव्हलपमेंटाच्या दृश्टींतल्यान सेम मागीर तो ऑपोजिशनाचो आमदार आसलो जाल्यार कितें आसता. आनी उरलें संघटन संघटन पळोवपाचें काम हे भारतीय जनता पार्टीच्या अध्यक्षाचें आनी बाकीच्या सगळ्यांच्या वांगड्यांचें. त्यानुसार आमी सगळे स्तरा पर्यंत वचून हें संघटन वाडोवपाचो प्रयत्न करता. ऑर्गनायजेशन विचारला कित्याक सालसेतले 8 चडशे कॉन्स्टिट्युएन्सी BJP बरोबर जायते फेस केले. पूण हे फाटी तुमी तुजे नेतृत्व फाल्यां सालसेट इन मिशन तूं एक सालसेट सो सालसेट तुका बरें जाणवता. सालसेतीन इधर वे और अशें भारतीय जनता पार्टीची लेट जाले जाल्यार सुद्दां हळू हळू लोकां मदीं जागृताय जावपाक लागल्या, कमळ फुलपाक लागला. आनी समजा इन केस होच पक्ष डेव्हलपमेंट करतलो हेंय तांकां समजलां म्हणून इतर जाग्याचेर जिखून आयले जाल्यार सुद्दां ते परत आमचे कडेन भारतीय जनता पार्टी कडेनच येता. आमी कुंकळे जिखिल्ली आसा एकदां, फातोर्डा जिखिल्ली आसा 2दा, मडगांव जिखिल्ली आसा, आमी नावेली जिखले आतां. म्हणजे ते कशें काम करून 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 जिखले म्हळ्यार तुमी मत मारचेत ना, तुमी आमची न्ही अशें म्हणून आमी कोणाक पयस दवरुना. कितलेंय केलें जाल्यार सुद्दां आयज सुदारना म्हणजे हें डेव्हलप जावचें ना, फाल्यां जातलें परवा जाता अशें करून 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 तो बीज जो आसा तो बेज हळू हळू वाडपाक लागला. आनी म्हणून तर आयज आमचे कडेन कितले मंत्री आसात, कितले आमदार आसात, खंयचे समाजाचे खंयचे धर्माचे आसा हें सगळें तुमीच पळयात न्ही. तातूंत भितर हें काही डेव्हलपमेंटाच्या बाबतींत भारतीय जनता पार्टी खंयच भेदभाव करना. ह्या सगळ्यांक तातूंत आसात आनी त्याच पार्श्वभुमीचेर आमी सगळे कडेन वचून आमचे कार्यकर्त्याच्या मदीं वचून ही जागृताय बी करता. लीडरशिप अंडर सालसेट मिशन हे पत्ती सुरू जाला. सालसेट मिशन बीन असले कांय नाव ना. भारतीय जनता पार्टी ही सगळे मतदारसंघात सगळे सारको न्याय दिता. तुम्ही काढात आनी पळयात फाटल्या 5 वर्सांतले आता ह्या नवीन जे सरकार जाले त्या सरकाराचेर पयली उपलब्धी काढून पळयात खंयच्या मतदारसंघात कितलो पैसे कितलो स्पेंड केल्या ते. सो डेव्हलपमेंटाच्या दृश्टींतल्यान सेम मागीर तो ऑपोजिशनाचो आमदार आसलो जाल्यार कितें आसता. आनी उरलें संघटन पळोवपाचें काम हे भारतीय जनता पार्टीच्या अध्यक्षाचें आनी बाकीच्या सगळ्यांच्या वांगड्यांचें. त्यानुसार आमी सगळे स्तरा पर्यंत वचून हें संघटन वाडोवपाचो प्रयत्न करता. ऑर्गनायजेशन विचारला कित्याक सालसेतले 8 चडशे कॉन्स्टिट्युएन्सी BJP बरोबर जायते फेस केले. पूण हे फाटी तुमी तुजे नेतृत्व फाल्यां सालसेट इन मिशन तूं एक सालसेट सो सालसेट तुका बरें जाणवता. सालसेतीन इधर वे और अशें भारतीय जनता पार्टीची लेट जाले जाल्यार सुद्दां हळू हळू लोकां मदीं जागृताय जावपाक लागल्या, कमळ फुलपाक लागला. आनी समजा इन केस होच पक्ष डेव्हलपमेंट करतलो हेंय तांकां समजलां म्हणून इतर जाग्याचेर जिखून आयले जाल्यार सुद्दां ते परत आमचे कडेन भारतीय जनता पार्टी कडेनच येता. आमी कुंकळे जिखिल्ली आसा एकदां, फातोर्डा जिखिल्ली आसा 2दा, मडगांव जिखिल्ली आसा, आमी नावेली जिखले आतां. म्हणजे ते कशें काम करून 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 जिखले म्हळ्यार तुमी मत मारचेत ना, तुमी आमची न्ही अशें म्हणून आमी कोणाक पयस दवरुना. कितलेंय केलें जाल्यार सुद्दां आयज सुदारना म्हणजे हें डेव्हलप जावचें ना, फाल्यां जातलें परवा जाता अशें करून 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 तो बीज जो आसा तो बेज हळू हळू वाडपाक लागला. आनी म्हणून तर आयज आमचे कडेन कितले मंत्री आसात, कितले आमदार आसात, खंयचे समाजाचे खंयचे धर्माचे आसा हें सगळें तुमीच पळयात न्ही. तातूंत भितर हें काही डेव्हलपमेंटाच्या बाबतींत भारतीय जनता पार्टी खंयच भेदभाव करना. ह्या सगळ्यांक तातूंत आसात आनी त्याच पार्श्वभुमीचेर आमी सगळे कडेन वचून आमचे कार्यकर्त्याच्या मदीं वचून ही जागृताय बी करता.